फोंड्या आनी सांखळे पालिकेच्यो वेंचणुको 5 मार्चाक जावपाच्यो आसात. फोंड्या आनी सांखळे नगरपालिका वेंचणुकां खातीर दाखल केल्ल्या अर्जांची बुधवारा चवकशी जाली. हातूंत दोनूय नगरपालिका खातीर दाखल जाल्ले सगळे 118 अर्ज वैध थारले. कांय उमेदवारांनी एकाकाय अदीक अर्ज दाखल केल्ले, अशे 10 अर्ज कडेक काडल्यात. म्हळ्यार एकूण 108 अर्ज गृहीत धरल्यात. तातूंत फोंड्या 52 जाल्यार सांखळे 56 अर्ज आसात. उमेदवारी अर्ज भरपाचो मंगळार हो निमणो दीस आशिल्लो. दोनूय पालिकांचे 27 प्रभाग धरून 118 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले. फोंडेच्या 15 वार्डांतल्यान 61 जाल्यार सांखळे 12 वार्डांतल्यान 57 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले. ब्रेस्तारा अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी मुदत आसा. ताचे उपरांत कोण कोण वेंचणूक रिंगणांत उरतले हाचें चित्र स्पश्ट जातलें. मजगतीं सांखळे नगराध्यक्ष पद बायलां खातीर राखीव आसतलें. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.